काल एक सांजचो एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि रिगार्डिंग आमच्या कदंबाचो ड्रायव्हर जे पणजेसून बस सुटलेली ते वाटेचेर कितें तरी तो पिला म्हणून एक व्हिडिओ व्हायरल जाले. लोक पॅसेंजर बसींतले देंवले. सो इमिजिएटली हांवें आमच्या ऑफिसान फोन करून तो ड्रायव्हर कोण हेजी सगळी म्हायती घेतली. जाल्यार हो ड्रायव्हर हेज्या पयलीं सुद्दां तेणीन एक आमचेच बसीक रिवर्सान घेवन एक्सिडेंट केल्लो. अशे खुबशे तेजेर कंप्लेनी आसा. आनी काल तो जे पिवन जी बस चलयली हें खूब वायट गजाल ही. कारण आमी खंय तरी कदंबाची बस जी विदीन जे पॅसेंजर आसता, पब्लीक आसता, आमचे गोंयकार भाव जे 40-50 लोक तेजेर प्रवास करता, हेंचो जीव धोक्यांत घालपाचो अधिकार कोणाक ना. आनी आमी त्या खातीर कदंबा म्हणून एक खंय तरी लोकांची काळजी घेवपाची गरज आसा. आनी काल जो इन्सिडंट घडला तो खूब वायट. त्या खातीर हांवें आमच्या इमिजिएट ऑफिसराक फोन करून तेजेर एक्शन घेवपाक सांगलें. त्या प्रमाणे तेजेर ती एक्शन आयज जाल्ले कडेन आसा. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार म्हाकाय ताका आपोवन हाडून ताका विचारपाक जाय, बाबा तूं ऑन ड्युटी कित्याक पिता. खुबदां अशें आसता की कोणा तरी फॅमिलीचे प्रॉब्लेम आसता, खंय तरी कोणाचे भुरग्याचे प्रॉब्लेम आसता, खंयचे फॅमिलीचे प्रॉब्लेम आसता, जावं आनी कसलें टेंशन आसता. त्या टेंशनान खंय तरी पिता. पूण तूं तुजें टेंशन आहा म्हूण तूं ड्युटीचेर तूं पिवप न्हू. ताका आपोवन हाडून हांव ताका विचारपाचें आसा आनी तेजी एक्शन ही घेतलीच. तितून कांय दुबाव ना. कारण अशें जर घडलें जाल्यार फुडें बाकीच्यांकूय एक भिरांत वचपा जाय की आमी ऑन ड्युटी जर पिले जाल्यार आमकां एक्शन जाता म्हणून. त्या खातीर एक्शन ही त्या कायद्या प्रमाणे तेजेर जातलीच, तितून मातसोय दुबाव ना.